सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयलाव मागोन तुझे समोर, भेटोंक तुका बलिदान, जमल्या वेका मनान, तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोस्तुच्या रक्तामासान. बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोन तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्यानो, आज इगज माता 13 वर्सां प्रायेची सांत आग्नेसाचे स्मरण करता. कित्याक ती भागी सांतीण देवाक मेस्वतात असली जिणी जिवंक आपलो जीव सयत दिवंक फाटीं सरली ना. आयच्या पयल्या वचपांत दावीद देवान विंचून काडलेल्या साऊल रायाचो द्वेश करिना, बगर आपलो जीव काडूंक आयिल्ल्या साऊल रायाचो तो जीव वाटयता. जेजून 12 जाणांक सुवार्थ परगट करचे खातीर विंचून काडचें आमी आयच्या वांजेलांत आयकता. देवान आमकां ताची भुरगीं जावन विंचून काडला, न्हय सावला बरी हेरांचो द्वेश करूंक, बगर अपोस्तलां बरी हेरांची सेवा साकरी करूंक. तर मोगाच्यानो, सांत आग्नेसा बरी देवाक मानतात असली मोगाची जिणी जिवंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी आदरलेली सर पदकांचो उडास काडया, पश्चाताप पावया, देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. आदरलेल्या पदकांचो बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हण दिसता तांकां लजेक घालूंक अस्कत म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं वेंचून काडताय. भाग्यवंत आग्नेस तुजें रक्त साक्षीण भावार्था खातीर मरून
आयच्या दिसा सर्गारा जल्मली. ह्या समयार आमी तुझ्या लागीं मागतां. संवसारी अक्रम दादोसकाय त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लबदूंक तुजे कृपेची घटाय आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या बुधा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. सावलान अख्ख्या इस्रायेलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या खडपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक आसतल्या बोकड्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैबाची गरज करूंक सावल तातूंत भितर सरलो. तेच दोलींतल्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगले, हांव तुज्या दुस्मानांक आनी तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान ताका सांगलें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लीप सोर्यां ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग कातरली म्हूण दाविदाचें अंतस्कन कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. सावल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दाविदी दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हळें, राया म्हज्या धन्या. सावलान फाटीं घुवन पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद, तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात ह्या मनशांची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हळें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत हांव कांयच वायट घात ना म्हूण तूं दुबावावीण वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पातक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास म्हणटाय. सर्वेस्परूस म्हजी आनी तुजी नीत करूं. सर्वेस्परूस तुजें फारीपण घेव. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. खोट्यांत हांव भायर सरता खोटेपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायेलाचो राय कोणा लागीं लढाय करूंक भायर सरला? तूं इस्रायेलाचो राय तूं कोणाची फाट धरून वेताय? एका मेल्या सुन्याची वा एके हुलकेची? सर्वेस्परूस मुनसुबीदार जावं आनी तो मुजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं. तोच विचार करूं. म्हजो पक्ष घेव आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वाटावन म्हाका नीत करून दिव. दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जातच सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा, हो तुजो ताळो. आनी सावल व्हडल्यान रडूंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे परस चड नितिवंत, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केल्लें आसा. तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजे सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें. सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो
जाल्यारय तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचूंक दीत. जें तुवें आज म्हाका केलें ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायेलांचें राज तुज्या हातांत थीर रावतलें म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. तूंच म्हजो बरवसो आसरो न्हयवे. म्हजेर आयलें वादळ संपसर तुज्या पाकांट्याचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. अत्युन्नत देवाक हांव उलो मारतां. म्हजी कामां सुपळ करता त्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर्गार्थांत तो म्हाका आदार धाडूं आनी राखूं. म्हाका धमकीतल्यांक तो लज्जेक घालूं. अशें देव आपले विश्वासीपण आनी दया दाखोवं. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. उंच अंतराळांनी तुजो प्रकाश विस्तारून दी देवा. सगळे पृथ्वीमेर फांकून दी तुजी महिमा. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग कुपां पर्यंत चडटा तुजें विश्वासीपण. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला. ही बरी खबर परगटचें मण्यारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयलें आनी ते ताजे सरशीं आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणां विंचलें. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोर्नगेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हूण आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेवोचो पूत जाकोब, थादेव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. देवाचे उतर हे. वाकर्णी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तो थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ज्या मनशा थंय देवाच्या मोगाचो अनुभव जाला त्या मनशाक सर्व संगती बरें म्हणल्यार बरें दिसता. सर्वांक थंय बरेंपण लेखोवंक आनी सर्वांक बरें करचो मनोभाव ताजे थंय उद येता म्हणलें आयची वाचपा आनी सांगात आसे आज आमी स्मरण करचें भगवंत आग्नेसाचें जिवीत आमकां दाखोवन दिता. भगवंत आग्नेस आमी पळयता 3004व्या वर्सा ताका मार्तीर मारलो
आनी प्रायन ते फकत 13 वर्सांचे पळोवंक भोव गुणेस्त आनी सोबीत आनी ह्या पासत ताका काजाराक जायत्यो सैरी केवयतलो पूण ॲग्नेसाचो उद्देश एकच जावन आसलो ॲग्नेसान क्रिस्ताक वळखून घेतलो क्रिस्ताचो तिणें जायतो मोग आनी संपूर्ण रितीन मोग केलो आनी तिजो शेवट जावन आसलो हांव फकत क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत अवकाश वा जागो दितली आनी हेरांक कोणाकच हो जागो हांव दिवची ना म्हणून आनी ह्याच पासत मोसरान बरलोलो एक युवक चक्रवर्ती लागीं वता आनी ॲग्नेस एक क्रिस्तांव म्हणलें मोसरान हे एक विशय चक्रवर्तीक सांगता आनी ह्या पासत ताका बंदेंत घालतात वा धरतात आनी परत एक पाटी ॲग्नेसाक ताजो धर्म सांडून लग्न जावन ताचें जिवीत वाचोवंक चक्रवर्ती ताका बुलयता आनी ह्या वेळारी दृढ रावल्ले ॲग्नेसाक क्रमेण मारतीर मारतात इतलेसर कश्ट ॲग्नेसाक भोगूंक मेळ्ळे तरी ह्या सर्व सन्निवेशांनी हेरांचें वायट उलोवचें वा हेरांक वायट जावं म्हूण मागचें वा हेरांक वायट करचें कसलोच मनोभाव तेजे थंय नातलो आनी होच मनोभावाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता दाविदा थंय सौल देवान मागलोलो मनीस देवाचो अभिषेक्त सांगत आस दाविदी देवाचो अभिषेक्त जावन आसलो पूण दाविदान देवाचो मोग अनुभव केल्लो आनी ह्या पासत सावला थंय तें बरेंपण तो पळयता सावल देवाचो अभिषेक्त म्हणून तो वळखून घेता आनी कसल्याच रितीन सावलाक बाधक करूंक तो आशेना हे सगळे सन्निवेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले कशें दाविदाक अवकाश आसलो सावलाक जिवशी मारूंक आनी एका वाटेन सावल दाविदाक जिवशी मारूंक सर प्रयत्न करतलो एकच पडी दाविदान सावलाक जिवशी मारन सगळे ताचे कश्ट वा कितें आकांत ताका आसलें तातूंत पयसर येत आसलें पूण दाविदाचो मनोभाव बरो कित्याक दाविदान देवाचो मोग साकल्लो वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बरेपणाचे आरंभ वैयक्तीक रितीन हर एका मनशातावन सुरू जाता वैयक्तीक रितीन व्यक्तिगत रितीन सुरू जाता जर हांव बरो तर सर्व बरें म्हणली उतरां आमी आयकल्यांत दावीद थंय हो मनोभाव आसलो दावीद बरो जावन आसलो देखून ताणें पळोवची दिश्टी बरी जावन आसली जर हांव बरो तर म्हजो पेलोय बरो असलें चिंतप आमचें जाय जाय म्हणून आयचें वाचपा आमकां तिळसितात जेजू थंय तें बरेंपण आसलें जेजू देवाचो मोग ह्या संवसारी स्थापीत करूंक आनी तो प्रसार करूंक आयिल्लो देवाचो मोग जेजून अनुभव केल्लो आनी ह्याच पासत त्या मोगाचो स्वाद त्या मोगाची रूस हेरांक दिवच्याक ताणें 12 जाणांक विंचलें आनी ते 12 जाणांक विंचता आसतना मार्क आमकां सांगता ताचे संगी रावन ताचे तावन शिकोवन हेरांक शिकोवन दिवच्याक वा बरी खबर परगट करच्या पासत तांकां विंचल्लें म्हणजे सुम्या सांगता रावन सुम्याचो मोग अनुभव करून तो मोग हेरांक परगट करच्या पासत जेजून 12 जाणांक विंचलें आनी ह्या 12 जाणां पैकी एकलो आसा जुदास इस्करियोत तो गतान एक दीस पारादान जेजूक विकृत करतलो म्हणलें जेजूक स्पश्ट कळीत आसलें पूण थंयसरी जेजूचो स्वभाव आमी पळोवया कसलो एक बरो मनोभाव जेजूचो एक अवकाश जुदासाकी तो दिता आपणा सांगता रावून आपणाचो मोग देवाचो मोग साकून बरेपण जोडूंक अवकाश जेजू जुदास इस्करियोताकी दिता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी सुमेस्तांक तेंचो भाग फावो जाला सुम्याचो मोग अनुभव करून तो मोग परगट करूंक
आनी त्या मोगांत कसलोच स्वार्थ ना, कसलोच मोसोर ना, फकत हेरांचें बरेंपण आनी सर्वांक बरें आशेचो मनोभाव. तरी आतां सुम्याचें बलिदान ह्या वेदीचेर आमी भेटयत आसतना तसो सुम्याचो मोग अनुभव करूंक आनी सर्वांक बऱ्या दृश्टीन बऱ्या मनोभावान पळोवंक बरें आदारूंक जाय अशी कृपा ह्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. Soro Arpita E Bapa Undyavaina Sangi Bapa Samarpita Amka Sukha Ge Bapa Kali Kamchi Mogan tuka azbetoci kirkol tari mogan dimci terin Bapa tu svikar kar ge Bapa kali kamci mogan tuka azvetoci kirkol tari mogan dimci terin Bapa tu svikar kar. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसो हांव म्हूण मागात. हे तुझ्या चांगले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. भाग्यवंत ॲग्नेस, तुज्या भक्तिणीचे काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैतवेलो. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ॲग्नेस, तुज्या रग साक्षिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतर सोंदोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसारांत तुज्या वैभवान उंचरीन तुका आर्चेचे. सर्वेस्पराचे नांवी ताकाचे उंचरीन तुका आर्चेचे. बाबा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so gut purgatuia. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावर मी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या कवळी बापा आनी सगळ्या ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगाती, भगिवन सुसे तिचो पती, भगिवन धर्मदुता, अविलाची सांत तेरेस कुर्सोसो सांसुआव, जेजूचे ल्हानफूल तेरेस, भगिवंत आग्नेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना तांतीर घेवन मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आगांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुट जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. तुजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या कासुत्रान आमकां भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत
खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाता. सासणी जिवी म्हाका लाबोवन खुर्सार जीवर पिलो अकमान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल जालो. तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल जालो. जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे दयेवंक आशेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत ॲग्नेस तुझे रक्त साक्षिणीक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्ट मरणांत जैतेवंत केली. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुकार. गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय. कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वाचताना जामुचो वादार. पण मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. कष्टांत वाचताना जामुचो वादार.
तुझे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेतय पेसाव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेट मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.